हांगा एक्चुली हावजींग बोर्ड पण आयकलेलें हां पण आतां पळयता जाल्यार कितें जाली प्रपोज रेसिडेन्शियल कम कमर्शियल बिल्डींग येता कितें सांगोळान चल्ला. आतां आयज आमी आतां उबी आसा पळय न्हू हो सांकवाळचो पठार हेका उपासनगर म्हणून नांव दिल्लें कित्याक हे ज्वारीक लागून हांगा लोक उपासाक बसलेले आनी ज्वारी नाका म्हणून उपासा बसून हेका उपासनगर नांव पडलेलें. कालांतरान हितून कितें जालें सरकारान 1960 to 69 कितें तरी गोवा हावजींग बोर्ड फॉर्म केले आनी ही सांकवाळ कोमदाचीची लुगार वता सर्वे नंबर 89/1 म्हणटा सांकवाळ कोमदाचो हे गरीब लोकांक लागून हावजींग बोर्डान कितें केली ही जमीन एट रेट ऑफ 10 रुपीज कितें तरी एक्वायर केली त्या टायमार 80, 85, 80 to 90 हेजी भितर एक्वायर केली. आनी हेजो उद्देश कितें आशिल्लो एक्वायर करपाचे फाटल्यान की बाबा जे गोंयाक आनी मेन करून गांवांक जे कोण गरीब लोक आसा जेंकां घर ना एक फॅमिली भितर तांकां रावपाक त्रास जाता कोणाचे लो इन्कम जे जमीन घेवपाक शकना हांकां लागून ही जमीन हावजींग बोर्ड फॉर्म केला आनी सांकवाळची पठाराची ही जमीन एक्वायर केली. सांकवाळ कोमदादीन ती एक्विशन एवॉर्ड चॅलेंज केलो आनी लास्टाक 22 रुपीज पर स्क्वेअर मिटराचेर आमकां रेट गावलो. बरोबर आसा गरीब लोकांक लागून केलो म्हणून आमी तेजेर फुडें आवाज उखडयला कोमदादीन. पण आतां कालांतरान पळोवपाक दिसून येता की हांगा गोंयांत म्हाका दिसता गरीब लोक उरलेले ना. सरकारान हे गरीब लोकांक लो इन्कम जेंकां घर नाशिल्ले जे कमी सॅलरीक काम करतात तांकां खंय तरी घरदार मेळचे आपली स्वताची वन हेका लागून हावजींग बोर्ड फॉर्म केल्लो. पण आतां सरकारान थंय 6 वर्सां जालीं म्हणून आमचे प्रमोद सावंतान ताका व्हडली कॉंग्रेच्युलेशन आनी व्हडली हें दिली. पण हो जो भाग आसा पळय न्हू तेजोच एक भाग आसा हे आमच्या सरकाराचोच भाग आसा तेजेर मातसो उजवाड घालपाक तुमकां हाडलेले आसा आमी. आतां हांगा अशें दिसून येता की गोंयाक म्हणटा ते गरीब लोक म्हणटा ते उरलेले ना लो इन्कम आनी बसले ना जायते म्हाका इंडियाच्या स्टेटी भितर गोंया एकूच अशें राज्य आसा हे रिचस्ट स्टेट आसा म्हणजे सगळे लोक रीच जाल्ले आसा गरीब म्हणटा ते उरलेले ना. कित्याक हेजे वयल्यान हे सिद्ध करता सरकार सिद्ध करता हांव सांगना सरकार दाखोवन दिता की गोंयाक गरीब उरलेले ना. तेन्ना हावजींग बोर्डाची जी जमीन आहा पळय न्हू ती सरकारान होलसेलाक काडलेल्या विकपाक कोणाक ती बीन बिल्डर लॉबीक हे गोंयाक जे बिल्डर जाले कोणची भायली येवन पळय बिल्डर लॉबी गोंयाक पळय रावन आपल्याला धंदो करपाक सोदता पळय न्हू तांकां ही जमीन होलसेलान काडलेल्या हेजें आयज उदाहरण हे जे पळय लायसन दिसता न्हू प्रपोज रेजिडेन्शियल कम कमर्शियल बिल्डींग म्हणटा पळय न्हू हेका पंचायतीन लायसन दिला मार्मागो डेव्हलपरान परमिशन दिला हेल्थान दिला इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट दिला. पूण हितून एक परमिशन दिसना ते म्हणटा ते वॉटर डिपार्टमेंट PWD वॉटर डिपार्टमेंटान हेका परमिशन दिलें ना. आयज म्हादय बी केल्या ताका लागून आयज उदकाची एलओसी ना हांकां पूण तरी आसा न्ही सगळी लायसन मेळटा. आतां सांगपाचो मेन मुद्दो कितें आसा ही जी पळय एक्वायर करता आसतना गरीब लोकांक लागून केल्ली जाल्यार म्हाका एक सरकाराक विचारपाक जाय गोंयचे गरीब लोक सगळे काबार जाले सगळे रीच जाले आयज लो इन्कम ग्रुपाचे कोण उरलेले ना गोंयाक मेन करून सांकवाळे कोण उरलेले ना जेंकां एक घरांत 4-4, 5-5 जाण रावतात तांकां एक धाकट्या रुमान रावतात आयज तांकां बेनिफिटाक लागून ही हावजींग बोर्ड फॉर्म केल्लो वा आयज हावजींग बोर्ड तुमी सरकारान होलसेलाक विकून काडला आनी बिल्डराक तुमी आयज गरीब करून सोडल्यात. म्हणजे जे लोक सारके निडी पळय लोक आशिल्ले लोक इन्कमाचे ते आयज तुमी डिक्लेअर केले सगळे गिरेस्त जाले म्हणून सगळे श्रीमंत जाले आनी बिल्डर लॉबी आसली ती गरीब जाली आनी ताका लागून आयज ही होलसेलान ही हावजींग बोर्डाची प्रॉपर्टी जी गरिबाची नांवान जी पळय एक्वायर केल्ली आयज हे बिल्डर लॉबी विकपाक चालू केला हे गोंयभर जाल्लेलें आसा. थंय हांवें आयकलां कोलवाले हावजींग बोर्डाचे आसा मागीर परवरी आसा अशे वेगवेगळे कडेन जमनी त्यो बिल्डर लॉबी काय सरकारान होलसेल रेटींग विकपाक काडलेले आसा आनी तेजे जी पळय कायदो पळय कितें आयलो तो कायदो गरीब लोक पण गरीब लोकूच ना म्हणटा सरकार आयज. आनी म्हाका दिसता आयज हो जो आतां जो प्रेझेंट गव्हर्मेंट आहा पळय न्हू तेणे अशें डिक्लेअर केला की हर घर जल म्हणटा ते हर घर कितें तुगे टॉयलेट हे आयज पेपरार उलयता पूण प्रॅक्टिकली खंय आसा. आयज गार्बेज पळय हांगा सगळें दिसपडटा मरे हावजींग बोर्डाक गार्बेज दिसता आयज उदकाची इतली प्रॉब्लम आसा तेजेर टोट जायना हेका उदकाची परमिशन नासतना सांकवाळ पंचायत पळय कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता. मागीर हे वेगवेगळे इतले इश्यू आसतना सुद्दां आयज ही हावजींग बोर्डान होलसेल रेटान ही जी गरीब लोकांच्या नांवान जी जमीन एक्वायर केल्ली आनी हावजींग बोर्ड फॉर्म केल्लो ती आयज बिल्डर लॉबीचे घशांक घालपाचे कारस्थान कारस्थान रचलेले आसा आनी ऑलरेडी तेजें उदाहरण हे लायव्ह उदाहरण आयज हे तुमच्या मुखार दिश्ट पडटा. तेन्ना गोंयच्या लोकांनी आतां तरी जागी जावचें कित्याक सरकार एक वाटी सांगता गरीब लोक उरलेले ना
आनी आयज सरकारान बिल्डराक गरीब केल्यात आनी तांचे घशाक ही तांकां जशी जाय तशी जमीन आयज ही पळय आतां प्रायम लोकेशन ही लुकार सरकारचो रेट कितें आसा आयज ऑफिशियली रेट सरकारान डिक्लेअर केला मार्मागांव तालुका 25,000 सकल सेलरी जायना आनी हे कॉमर्शियल हितूंक म्हाका दिसता एबाव 50,000 पर स्क्वेअर मिटर हे रस्त्या सायडीर आसतली पूण आयज सरकारान बिल्डराक गरीब केल्यात आनी तांकां ही प्रायम जमीन आयज विकपाक लागलेली आसा. दुसरी वाट आतां कोण प्रायवेट बिल्डर दिलो आतां ही जागो कमताची दिलोली 1969 टू द जुवारी इंडस्ट्रील कित्याक लागून दिलोली लोकांक हावजींग अफोर्डेबल करपाक लोकांक इंडस्ट्री काम करपाक तांकां लागून गोंयकारांक लागून दिलो ती. आतां सिट्युएशन जालो आहा इतिका मातशें फाटल्यान आमच्या एक ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बांदलोली आहा हावजींग बोर्ड कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बांदलोली आहा रेडी आहा ऑलमोस्ट आय थिंक सो अराउंड 50 पूण आसतो फ्लॅट 50 मायल्स आसतले ओके. आतां 2 वर्स जाल्ली ती बिल्डींग रेडी आहा ब्रँड न्यू बिल्डींग बांदलो आहा तेणी अजून पूण ऑक्युपन्सी कित्याक दिवना बाय टील डेट ऑक्युपन्सी कित्याक दिवना अजून पूण अलॉटमेंटाची कित्याक काडना भायर कितलो लोक येता आमचे बोले पिटर आमकां हेल्प कराय आमकां घर ना थिंग तुमगे इलिगली घर मोडटाय तुमी पूण एटलीस्ट आमकां हावजींग बोर्ड कॉलनी दिलो आहा बांदलोली रेडी आहा आमी ऑक्युपन्सी कित्याक दिनाय अलॉटमेंट कित्याक करूना. सो हांव मागता हे चेअरमॅना कडेन आमचे मिनिस्टरा कडेन पसून मागता जे इनवॉल्व आहा हितून इलिगल स्कॅमा भितर हे घरा एटलीस्ट स्टार्ट कराय दिवपाचें आनी हांव मागता अगेन तुमचे कडेन हे कित्याक इलिगल स्टार्ट केलें तुमी. पंचायत उतून आमचे सांकवाल पंचायत फर्स्ट लायसन्स इज गिवन बाय सांकवाल पंचायत तुमकां मातशें पण तोकली ना तुमकां स्टडी करपाक कळना जाल्यार तुमी रिजायन जाय सगळे आख्खी पंचायत डिसॉल्व जावपाक जाय ही वील पुट यू इन कोर्ट इफ तुमी एश करून इलिगल काम करता जाल्यार तुमकां खबर आसतना ही जी प्रॉपर्टी जी आहा ती ही बिलोंग्स टू द हावजींग बोर्ड कॉम्प्लेक्स दिवपाक लागून कम्युनिटी लँड हाव कॅन यू ऑल गिव लायसन्स तुमी केसो स्टडी करताय रे तूं स्टडी करपाक कळना प्रॉपर स्टडी इन्स्पेक्शन करपाक कळना वाय इज PWD नॉट गिवन परमिशन आजून पण PWD परमिशन कित्याक दिवना कित्याक लागून दिवना. प्लस ही प्रॉपर्टी दिलोली आहा फॉर रेजिडेन्शियल यूज ही काम कमर्शियल बिल्डींग आयलो आहा सो कमर्शियल इज बिकमिंग रेजिडेन्शियल सो लोकांनी शॉपा पासून रावपाक जाय कित्याक लागून कमर्शियल दिली तुमी इतली इलिगॅलिटीज कशें करून जाली तुमचे मदें अबे पंचायत इज इनफेमस पंचायत तांकां जाय ओन्ली बॅगां बोल्लोली बॅगां. की जे बरो स्कीम आसलो हावजींग बोर्ड स्कीम which was meant to provide housing for the common man, for the poor of the state. Now it appears that the purpose of the housing board has changed. definition itself changed. The definition has changed. Now here, as per what is put here, commercial building. So have we forgotten the poor of our state? The purpose was to provide housing for the poor of the state. So why has the purpose of the housing board changed? I request the government to look into this matter. This is a very, very serious matter. And as we know, Goa is a small... मोडपाक काडलेले आसा सगळे जी गरीब आसूं श्रीमंत सगळ्यांची जी इलिगल आहा ती आयज तांकां सरकार खंय एकोमोडेट करतलो. तांकां जर एकोमोडेट करपाक लागून कसले गरीब लोकांक एकोमोडेट करपाक लागून हावजींग बोर्ड फॉर्म केल्लो तोच जर हावजींग बोर्डान सरकारान आयज होलसेल रेटींग विकपाक काडलेले ते लोकांक खंय एकोमोडेट करतलो फाल्यां तेंची घरां मोडली नंतर तांकां खंय दितले. शेल्टर होम कितले आसा सरकारा कडेन शेल्टर होमाक कितले दीस जाले पूण गोंयची लोकांक स्वताची हक्काची घर दिवपाक सरकाराक नाका काय कितें आनी ताकाच लागून आयज बिल्डर लॉबीच्या हे कशाक हे जमनी हजारांनी लाखांनी स्क्वेअर मिटर आयज बिल्डर लॉबी विकतात. हे सरकारान जाप दिवची पडटली लोकांक कित्याक सरकार जर गोंयाक जर गरीब ना म्हणटा जाल्यार तेणी व्हायट पेपर हाडचो आनी गरीब ना ताका लागून आमी हे बिल्डर लॉबीक आयज ही जमीन विकता म्हणून तेणी सांगची पडटलें लोकांक क्लियर करचें पडटलें. आनी 40 MLAक म्हागेलें अपील आसा बाबा हेजेर तुमी आवाज उठोवचो. आयज जर हावजींग बोर्ड ही गरीब लोकांक लागून जर एक्वायर करून जे आयज ही हावजींग स्कीम आशिल्ली पळय न्हू तेजोय विनाश केलो आयज सरकारान आनी ते काडल्यानी आयज वयता ते जमनी हावजींग बोर्डाचे ते प्रायवेट हे बिल्डरांची कशें घालपाक लागल्यात तेन्ना 40 MLA जे आहा पळय न्हू आयज लोकांक रिप्रेझेंट करतात तेणी हेजेर सरकाराक जाप विचारची पडटली आनी हे खंय तरी बंद करचें पडटलें.